2012तली मनोहर पर्रीकराची फ्लॅगशिप लाडली लक्ष्मी येवजण आता पहिली भशेन सगळ्यां खातीर उक्तीना। 2012त पर्रीकराच्या फुडारपणाखाला 21 आमदारांचे सरकार आयिल्ले तेन्ना भाजपाच्या जाहीरनाम्यात लाडली लक्ष्मी सकयल चलयांक लग्ना वेळार 1 लाख रुपयांची येवजण जाहीर केल्ली। हीच येवजण जाहीरनाम्यात मुखेल आकर्षण थारिल्ली। सरकार येताच पर्रीकरांची पहिल्याच वर्सा चालीकय लायली, मात 10 वर्सां उपरांत ही येवजण कांय मोजक्याच लाडली पुरती मर्यादित उरल्या। चली भुरग्यांक लग्ना वेळार 1 लाख रुपया दिवपाची तरतूद आशिल्ली ही येवजण लग्ना वेळार चलयेच्या पालकांचो ताण कमी करपाच्या हेतान तयार केल्ली। हातूंतल्यान बायलांचे लिंग प्रमाण सुदारपाचो हेत आसलो। 2013त चलयेच्या शिक्षणाक वा वेवसायाकूय हे येवजणेंतल्यान पयशे वापरूंक मेळटाले। 6 मार्च 2019त ह्या येवजणेक 8 लाख रुपयांची उत्पन्न मर्यादा लायली। लाडली लक्ष्मी येवजणे खातीर आता फामिलीची उत्पन्न मर्यादा 3 लाख रुपयांच्या सकयल हाडल्या। चलयेच्या शिक्षणा खातीर वा वेवसाया खातीर आशिल्ली सवलतय बंद केल्या। 18 वर्सां जाली की चलयेक लाडली खातीर अर्ज करपाक मेळटालो। पयशे लग्न जाय मेरेन एफडी करपाकूय मेळटाले। आता रजिस्टर लग्न जाल्यारूच येवजणे खातीर अर्ज करपाक मेळटा। आता मेरेन 77,000 चलयांनी ह्या येवजणेचो लाव घेतला आणि 16,000 चलयांचे अर्ज सद्याक प्रलंबित आसात। 2012 सावन आता मेरेन 77,000 चलयांक लाडली लक्ष्मीचो फायदो मेळ्ळा। आता मेरेन सरकारान 77,000 अर्जाचेर 770 कोटी मोडल्यात। सद्याक 16,000 मायज लाडली लक्ष्मी खातीर अर्ज खात्या कडेन पेंडींग आसात। त्या खातीर 160 कोटी रुपया सरकाराक जाय। 5 वर्सां जाली ह्या येवजणेचो पयसो वेळार लोकांक मेळना। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी।